शेनवारा कुडचड्यां एक सामकीच दुखेस्त घडणूक घडली। हांगच्या साळावली धरणाच्या कानालांत बुडून दोगा ल्हान भुरग्यांक मरण आयलें। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। बेतमड्डी काकोड्या कुडचड्यार एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक घडली। हांगच्या साळावली धरणाच्या कानालांत पडून रेहान सादिक श्रिश्टी ह्या 15 म्हयन्याच्या आनी वाजीद अशफाक हाशमी ह्या 18 म्हयन्याच्या दोगा सानुल्यांक बुडून मरण आयलें। हाका लागून ह्या वाठारांत दुख्खाचें वातावरण पातळ्ळां। शेनवारा दनपारां बेतमड्डी हांगा ह्या सानुल्यांच्यो दोनूय कुडी व्हांवून वताल्यो। रस्त्यावेल्यान स्कूटर घेवन वतल्या एका मनशाची तांचेर नदर गेली। उदकांतल्यान बावल्यो व्हांवून वतात अशें समजून तो मनीस मुखार वचपाक गेलो। मात मनांत दुबाव आयिल्ल्यान तांणी परत बारीकसाणेन पळयलें तेन्ना ताका त्यो कुडी 2 ल्हान सानुल्यांच्यो आशिल्ल्याचें लक्षांत आयलें। उपरांत तांणी लोकांक हे विशींची म्हायती दिली। एके बडयेचे मदतीन तांणी त्यो कुडी आडोवन दवरल्यो। उपरांत पुलिसांक हे विशीं म्हायती दिली। पुलिसांनी पंचनामो करून कुडी कुडचडे भलायकी केंद्रांत धाडल्यो। वाजीद अशफाक हाशमी आनी रेहान सादिक श्रिश्टी हे शिवनगर धावडशे आपल्या कुटुंबा सयत बिराडाक रावताले। तांच्या घरा पसून कांय अंतराचेर साळावली धरणाचो कानाल आसा। ह्या कानालाचेर तांच्या कुटुंबांतले आनी वाठारांतले लोक न्हावपाक आनी कपडे धुवपाक वतात। वाजीद आनी रेहान हांची आवयूय ह्या कानालाचेर सदांच कपडे धुवपाक वता। हरशीं आवय वांगडा ते दोगूय कानालाचेर वताले। शेनवारा दनपारां सुमार 12:30 वरांचेर घरांतल्या लोकांची नदर चुकोवन हे दोगूय भुरगे कानालाचे दिकेन गेले। उपरांत त्या दोगांयचो पांय निसरून ते कानालांत पडले। हातूंत तांकां बुडून मरण आयलें। हे दोगूय उदकांतल्यान व्हांवून सुमार 2 किलोमीटर अंतराचेर बेतमड्डी हांगा पावले। उपरांत तांच्यो कुडी एका मनशाक दिसल्यो। ते दोगूय शिवनगर धावडशे हांगचे हें समजले उपरांत हे विशींची म्हायती तांच्या कुटुंबियांक दिली। हे घडणुकेक लागून ह्या वाठारांत दुख्खाचें वातावरण पातळ्ळां। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।